गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ल्या भारतीय जनता पक्षाचे प्रमोद सावंत सरकारान अनुदान मागण्याचेर कसलीच चर्चा करिनासतनाच 2020-21 वर्साच्या आर्थीक खर्चाक एका दिसाच्या अधिवेशनात फक्त 2.5 वरां भितर मान्यताय दिवन सरकाराचो सगळो कारभार गुठलायिल्ल्यान काँग्रेस, गोंय फॉरवर्ड, मगो आनी अपक्ष आमदार राज्यपालाक मेळ्ळे. कसलीच चर्चा करिनासतना पुराय वर्साच्या खर्चाक एकाच दिसान मान्यताय दिवन प्रमोद सावंत सरकार चुकीचो पायडो घालता. देखून तांकां मान्यताय दिवची न्ही. तशेंच प्रमोद सावंत सरकाराच्या हातांत गोंय सुरक्षीत नाशिल्ल्यान गोंयांत राष्ट्रपती राजवट लावची मागणी राज्यपाला कडेन केल्या. विधानसभेत जें कितें घडलें तें म्हाका दिसता गोंयच्या राज्याच्या इतिहासांत हाजे पयलीं खंयच्याच विधानसभेत जालां अशें म्हाका लक्षांत ना. कारण एकाच दिसा दोन विशय जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले, एक एज्युकेशनाचो आनी एक लेबर स्कॅमाचो. लेबर स्कॅमाचेर आमी सगळ्यांनी सांगलें की हावस कमिटी घाला. तातूंत भितर जर कांय ना, तातूंत भितर जर कोणाक भिवपाची गरज ना, हावस कमिटी अपॉयंट करपाक कितें जाल्या. हावस कमिटी कुड हॅव बीन हेडेड बाय द लेबर मिनिस्टर हरसेल्फ आनी तातूंत सगळें इन्क्वायरी करची म्हणून. पूण तोय डिमांड तांकां मान्य ना. एडजमेंट मोशनाचेर आमी मूव केलें की कोविडाचेर, आनी इट इज नॅचरल. आज गोंयच्या प्रजेचो आवाज आसा. गोंयच्या प्रजेक दिसता की विधानसभे भितर आमदारांनी सगळ्यांत पयलीं प्रायोरिटीचेर कोविड-19चेर डिस्कशन करचें. कारण लोकां भितर भंय जाल्लो आसा. पयर 14 वर्सांचें चली जेन्ना पळय भायर पडलें तेन्नाच्यान लोक सारके भिल्या. लोक भुरग्यांक भायरच काडना अशी वातावरण आहा. आनी ह्या वातावरणा भितर कोविडाचेर जर डिस्कशन जाल्लें सामकें सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावन, पूण आमकां कितें दिसता तें आमी उलयता आशिल्ले जाल्यार ताजो फायदो सगळ्या सरकाराकूय जाता आशिल्लो आनी प्रजेकूय जाता आशिल्लो. पूण हो सादी गजाल एडजमेंट मोशन आमी मूव केल्लें, तें एडजमेंट मोशन आमचें भायर उडोवन बिजनेस रूल एमेंड करून आतां तें एका दिसाचो बिजनेस तुमी पळयलो आसत. एका दिसा ते सगळे बिजनेस तो पास करता, इन्क्लुडींग बिल्स. पूण आमी गव्हर्नरा कडेन मागलें की ही प्रथा बरोबर न्ही, ही लोकशायेची प्रथा न्ही. फाल्यां अशें जालें जाल्यार मुखार सुद्दां खंयचेंय सरकार जेन्ना ताका सूट जायना तेन्ना अशी प्रथा वापरतलें आनी सगळे बिजनेस एका दिसा भितर काबार करतले. जाय तें करा म्हणटलें. मागीर विधानसभा न्ही कित्याक जाय ती, आनी सरकार कित्याक जाय, आनी आमी कित्याक जाय मागीर, असो प्रश्न पडटा सगळ्यांक. प्रजाय तेंच म्हणटा. पूण आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी केला की ताणें रिकन्वेन करपा लावचें म्हणून परतें सेशन. ही सगळीं बिलां आसा ती दवरची, एसेंट दिवची न्ही. कारण ही बिलां एका दिसान इंट्रोड्यूस करप, कन्सिडर करप आनी पासींग करप. कायद्यान एक बील इंट्रोड्यूस करता जाल्यार 48 वरांची नोटीस दिवची पडटा स्टडी करपाक आमकां, मागीरच तें इंट्रोड्यूस जाता. तें सगळें बायपास करून आज ज्या पद्दतीन केलां त्या खातीर आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी केल्या की हें सगळें पेंडींग दवरचें. आनी म्हाका दिसता की अशें जर जावपाचें आसा मुखार जाल्यार मागीर राष्ट्रपती राजवट लायली चड बरी. आमी सांगलां की देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स of the entire machinery which is meant to control the pandemic in the state. Okay. There is a huge tendency of testing. 6,000 cases urillo ha. Government is spending recklessly in wrong priority areas. उगीच राजभवन सारकें करता म्हणटा आनी कोण हें रिपेर करता म्हणटा एसेंब्ली आमी 50 वर्सां जेन्ना जाल्ले गोंयची एसेंब्ली तेन्ना एक रिजोल्युशन घेतलें की 50 दीस तरी मिनिमम जातली. हे खेपे 5 दीस जाली ना. सो हाजो अर्थ कितें की लोकशायेची हत्या गोंयान रेगुलरली जायत आहा. हाजे खातीर आमी अशें डिमांड केलां गव्हर्नरा कडेन की ताणें हातूंत सारकें सिरियसली विचार घेवचो. आर्मी येता म्हणून आमकां आमी आयकल्लें, सगळ्यांनी तुमी बी पेपरार बरें व्हडलें घाल्लें. आर्मीचें आतां कांय खबरूच ना. सो ही आर्मी पावली खंय, कित्याक सरकारी यंत्रणा सगळी कोलॅप्स जाल्ली आहा. मुख्यमंत्र्याक सिरियसनेस ना. तो ट्रान्सपेरंटली डिस्कस करूंक सोदना. तो मोनोलॉग करूंक सोदता. मोनोलॉग म्हळ्यार कितें, एक स्टेटमेंट वाचून दिवंक सोदता आनी ब्युरोक्रेटांक फुडें काडटा. सो अशें हातूंत आमकां असो सारांश दिसता की देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स of entire machinery meant to save Goans from the pandemic. It is only Pramod Sawant who has made Goa unsafe, and therefore we demand that there should be president's rule in the state and the governor himself should take interest. केन्नाच इतिहासान प्रताप सिंग राणेन सांगिल्लें आहा की आपल्या 50 वर्सान केन्ना आपल्यान पळोवंक ना की एक दिसान सगळेंच अशें पास जाता. बजेट पास जाता, सगळे डिमांड पास जाता, 12 बिलां पास जातात आनी उरिल्लें कितें गोंय जें कितें उरलां तें सगळें लूट आनी स्कूट एक दिसान जाता म्हणून.
हाजे खातीर आमकां सगळ्यांक दिसता की गव्हर्नर्स रूल हो ऑल्टरनेटीव. पोजिशन म्हणून जितले आमदार आसा तितले गव्हर्नराक मेळून आयले आनी गव्हर्नरा कडेन मागणी केली की डे बाय डे गोंयची लोकशाही इज डिटोरिएटींग आनी ही लोकशाही डिटोरिएट जावपाक कारण म्हणजे आजचें सरकारान विविध योजना लोकां मुखार दवरल्या, पूण सरकार त्यो योजना करता काय कितें, अस्तित्वांत हाडटा काय कितें हें लोकांक खबर ना. म्हजो पक्ष म्हणून हांवें सुरवातीकूच ऑस्टेरिटी मेजर्स मागिल्ले, फायनान्साची व्हायट पेपर काडचो म्हणून मागिल्लो आनी हे पळयले नंतर अशें दिसून आयलें की आज तांचे कडेन पयशे ना. सादे मेंटेनन्स फंड जे प्रत्येक वर्सा एडेड स्कुलांक दिता ते दिवपाक तांचे कडेन पयशे ना म्हणून आज जो म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो तो क्वेश्चनूच पोस्टपोन केलो. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोंयची स्थिती कितें आसा ती आनी त्या खातीरूच आज आमी सगळे मेळून गव्हर्नरा कडेन आयल्या की तूं लक्ष घाल, ना जाल्यार राष्ट्रपती राजवट लाय. कारण हेची आतां गरज आसा. राष्ट्रपती राजवट लायले नंतर आमकां खबर आसा आमचे सुद्दां आमी आमदार म्हणून उरचे ना, पूण ही गोंयच्या लोकां खातीर आमची मागणी आसा. कारण गोंय खंयचे खंय पावलां. फाटल्या फावटी तांणी प्रायमरी टिचर्स आनी बाकीच्यांक पयशे पगार दिवना टिचर्सांक. आतां फुडले अशी परिस्थिती येतली की हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे लोक दोतोर आनी बाकीचे नर्सी आनी बाकीचे बारीक बारीक स्टाफ आसा तांकां पगार जावचो ना आनी एक अशें दीस येतले की हे सगळें काम करपाचें बंद पडटलें. ही परिस्थिती आमचेर येवचे पेक्षा आमी गव्हर्नराक सांगून हें बरे तरेन जर मुखार चलतलें आसत जाल्यार एकूच उपाय राष्ट्रपती राजवट. गोंयकारांचो आवाज कितें, गोंयकारांची कळ कितें वा आमचें कर्तव्य आसता आमचे सरकारा कडेन मांडून आनी करून घेवपाक. I've been repeatedly saying the autocratic dictatorial attitude of the remote control chief minister who is a parrot in somebody's hand is getting exposed by the day. आज गव्हर्नराक म्हणून जे आतां आमच्या म्हज्या कलिग्सान म्हणलां तशेंच द ओनली वे फॉरवर्ड मे बी प्रेजिडेंशियल रूल. कित्याक आज पर्यंत जी मागणी केल्या सरकार आयकना. 7,000च्या वयर टेस्टिंग जालें, 36 मरणां जालीं आनी अजून सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिना. आमी रेल्वे आयसोलेशन कोचीस हांवें सांगलें, आर्मी डॉक्टर्स सांगिल्ले, आमची मेडिकल फ्रेटर्निटी जाम जाल्या आमी सांगिल्ली, पुलिसेंक जाय जाल्यार आमकां CISF हाडपाक जाय आमी सांगिल्लें. ऑल थॉट्स वीच हॅव बीन गिवन हॅव बीन अनहर्ड ऑर नॉट बीन वॉन्टिंग टू डू विथ पॉलिटिकल वनअपमॅनशीप. आतां तरी लोकांक गोंयकारांक दिसूंक आयलां की ज्या तरेन ट्रक मायनिंगाचे भोंवपाक लागल्या, ज्या तरेन मोले काबार करपाक घेतिल्ले आसा, ज्या तरेन बाकीचे इलिगॅलिटीज ऑन द रायज आसा, इज अ वे फॉर देम टू डू इट इजियर विथ आवर मायंड डायवर्टेड ऑन कोवीड. मुख्यमंत्र्यान एकूय गजाल आमची आज पर्यंत घेतिल्ली ना. टुडे वी आर लुकींग अपॉन द गव्हर्मेंट टू एक्ट आनी ताज्या खातीर आयची असेंब्ली खूब म्हत्वाची आशिल्ली टू डिस्कस ऑन दीस होल प्लॅन. खंयच सरकारा कडल्यान पॉझिटिव्हिटी न मेळिल्ल्यान आय थिंक वी हॅव कम हियर एंड पूट आवर प्लीड विथ द गव्हर्नर. कित्याक आतां पर्यंत गव्हर्नरानूच खंय ना खंय वोकल जावन खंय तरी लोकलांचें चितिल्लें आसा. We are wanting to be Atmanirbhar, it is only from COVID. And whether it is lockdown of borders, whether it is sealing of things or asking tourists from red zones not to come, अजून मागणी आसा. एक एक्सपोज जाला की लॉकडावन पिरियडान जें इन्फ्रास्ट्रक्चर काम सरकारान करूंक जाय आशिल्लें त्या टायमार सरकारान फक्त इलिगॅलिटी कशी करपाची ताजो प्लॅन तयार केलो. इलिगल मायनिंग कशें करपाचें, ट्रक कशे ट्रान्सपोर्ट करपाचे, झाडां कशी कापपाची, हेच 2 महिने केले. आज एज्युकेशन सेक्टर दे हॅव फेल्ड, health sector they have failed, financially they have failed, youth of Goa are awaiting for further employment that they are failed. So सगळ्याकडे पहिले जाल्यार there have been only failures आनी आतां लोकांनी ह्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान अपेक्षा घेवपाची सोडिल्ली आसा. तो आनी ताजे जे स्टुजीज हू आर देर हू आर एडवायझींग हीम ऑर इल एडवायझींग हीम, एंड ऑफ द डे वी नीड टुडे अ स्ट्रॉंग लिडर. आमकां चीफ मिनिस्टर गरज ना, आमकां एक लिडर जाय जो गोंय सांबाळूंक शकता. And we can look upon the governor today to take a role and under presidential rule and guide the proper way. ताणें आपले सेंट्रा कडल्यान रिलेशन्स वापरून हांगा गोंय जाग्यार घालचें पडटलें. नाल्यार ज्या तरेन गजाल्यो वाडूंक लागल्या इट वील बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन फॉर अस टू इवन थिंक that how this pandemic can be taken ahead.